आम्ही खोरेजमाच्या काळान आसा आणि खोरेजमाच्या काळान आसा म्हणटकच आम्ही उपास करता. आणि उपास आम्ही इगर्ज मत आमकां फरमायता फक्त शिगीच्या बुधवाराक ॲश वेडनेसडे आणि गुड फ्रायडे. ओके, जे ॲश वेडनेसडे शिगीच्या बुधवाराक आमी माथ्यार गोबोल लायता. इंग्रज माता आमकां सगळे फरमायल्ले आसा ते भाशेन आमी तो पाडटा दीस आनी कबलार आमी गोबोल लायता आनी भितर सरता खोरेजमान. ओके, तेच्या कोस्टान तुका आनी वांटो घेवं. आनीक आमी उपास करता. उपास आमी कसो करप, उपासाच्या विशयान तुमकां कितें सांगता. पवित्र पुस्तकान आमकां कितें मेवता. पवित्र पुस्तकान आमकां जायते कडेन मेवता, जायते हितून आमकां मेवता. कितें मेवता, उपास आमी इंडिविज्युअल उपास आमचो स्वताचो आमकां खातीर बेडयता तसो, आनी पयस सभे खातीर आमी जे आतां उपास करता पयस सभे खातीर, म्हणजे सगळे एकठांय आमी कितें उपास करता, कॉलेजमान उपास करता आमी भितर सरता, जे कोस्टांनी भितर सरता म्हणून ह्याचेर आमी ह्या आमी दाखयता. ओके, दाखयता. उपास करप आदल्या करोनान कितें मेवता आमकां, जायते कडेन मेवता उपासाचे विशीं, जायते भाशेन जायते कडेन इंडिविज्युअल उपास करता स्वताचो आनी इगर्ज माते खातीर, जे आमी कंट्री खातीर आसता उपास. हांव तुमकां एकच उपासाची खबर सांगता, आतां ती कॉमन आसा ती सांगता सद्याक. जोनास प्रवादाच्या पुस्तकांतली, जोनास प्रवादाच्या पुस्तकान 4 आवेसूर आसात आनी तातूंतली हांव ही खबर सांगता. आनी ही सगळी खबर आमी जाणा आसतली, आयकले आसतली आमी हाच्या फुडें आमी आयकले आसतली. ही सगळ्याक युट्यूबार तुमकां जायती मेवतली आनी कितें सांगतले सगळे शर्मा बिर्मा तुमी आमी आयकलो आसतलो. हांव कितें सांगता आयकात बारकाय. उपवास आमी कित्याक करूंक जाय, उपास आमी कित्याक करूंक जाय, कित्याक उपास करूंक जाय, कसो करूंक जाय, गोबर माथ्यार कित्याक घालूंक जाय. गोबरान शिंक लायता म्हणटा हांव आनी खोरेजमान भितर सरता म्हणून आमी दाखयता उपास करता म्हणून. खोरेजमान उपास करता आमी म्हणून आमी दाखयता शिगे वयल्यान की ही शीक म्हणजे माथ्यार गोबर. आदल्या करोनान कितें आसलेलें, कितें उपास करप आनी शीक लावप जे म्हणजे गोबर. आतां शीक लायता बी सिंबलायज करता आमी कितें गोबर आमच्या माथ्यार घालून आमी की खोरेजमान जेजूच्या कोस्टान भितर सरता म्हणून. हे गरजेचें काय. जोनास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या तुका सांगता, जेन्ना देवान जोनास प्रवाद्याक सांगलें निनेवे शारान वच, तांची पातकां चड खोडेपण वाडलां आनी तें खोडेपण मोजे सरशीं चडोन गेला. मोजे सरशी पावला तांचें खोडेपण, हांवें पळयलां तांचें खोडेपण. तूं वच आनी निनेवेच्या लोकांक सांग. कितें सांग, तुमचो सगळे खोडेपण तुमच्या देवास्थान चडोन गेला आनी तुमचो भस्म जातलो. आनी हे देव जोनास प्रवाद्याक फरमायता वच आनी सांग म्हणून. जोनास प्रवादी कितें करता, सांगोन आसतना धांवता, पळोवन वचोंक सोदता आनी पळोवन तो वेता. जोपासान तो तार्सुसाक वचोंक सोदता, तारवान बसता आनी तारवान बसून तो तार्सुसाक वेता. प्रवादी अशें कित्याक करता काय, कित्याक तो निनेवेच्या लोकांक सांगूंक वचोंक सोदिना काय, कित्याक तो सांगूंक सोदिना निनेवेच्या लोकांक. कित्याक, पयलें कारण म्हणल्यार निनेवेचो लोक जावन आसा अश्शर्या राजाचो. अश्शर्या राजा राजवट चलयतालो. कोणाचेर चलयतालो, कितले राजांनी चलयली राजवट, इस्रायल जुदा भरजेचेर राजवट चलयताले ते, इस्रायलाचेर राजवट चलयताले ते. कोण, देवान तांकां खेरीत बसून अश्शर्याक घोट केल्लो, विचून काडलो, खेत आत्यार कशें तांकां हें करूंक इस्रायल परशेक. कित्याक इस्रायल पोरसां देवाक सोडून खंय पावली, खोटेपण कुड्या देवाक बुजताली देखून तांकां पनिशमेंट दिवंक अश्शर्याक विचून काडलोली. आनी हे राजा अश्शर्या राजा
ते तांकां आपल्या हाताखाल दवरले. दुस्मान कशे जाले तांचे, देखून तो दुस्मानाक उतर परगटूंक वचोंक सोदिना, दुस्मानाक सांगूंक सोदिना तो वचोन कितें तुमचे खोटेपण देवाचें चडून गेला, तूं म्हणजे नाश जातलो. कित्याक सांगूंक ना पयलीं ताचे दुस्मान ते कितें म्हणटले ताका, कितें करतलो ताका भिरांत आसली. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार कितें तो मागीर सांगता, जोनास मागीर देवाक उलयता कितें सांगता, दुसरें कारण म्हणल्यार कितें सांगता, तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलो, तूं रोखडोच रागार जायनाय, तूं सुबामपणी मोग दाखयताय, तुजी येवजिल्ली शिक्षा तूं सोडून दिताय. पूण तो जाणा आसलो जोनास प्रवादी, देखून तो देवा सुरशीर धांवलो. आनी थंयसर कितें जालें, तारवार आसतना कितें जालें, देव एक व्हड तुफान धाडटा आनी कितें ताळू बुड अशें करता. आनी तेन्ना सगळे ते भियेल्ले, ते आपल्या देवाक उलो मारूंक लागले. आनीक तेन्ना जोनास प्रवादी कितें करतालो, न्हिदून आसलो, महाल सामान दवरतालो न्हिदून आसलो. आनी ताका ताणें वचून एकल्याक सांगलें, तूं उठ, कितें न्हिदून आसाय रे तूं, उठ, तुका खबर ना आमी बुडटा तें वडे फुटपाचें आसा तें. सगळे आमी आपल्या देवाक उलो करता, तूं तुज्या देवाक उलो मार आनी आमी घडये साल्वार जातले. आनी ते मागीर कितें करतात, सगळे तारवांतले मनीस म्हणटा आमी आतां सोड्डे घालुया, कोणाक लागून हे नो स्टायल ते आमी पळोवया. आनी ते सोड्डे घालतात आनी सोट जोनासाचेर पडटा, सोट जोनासाचेर पडटा. आनी ताचे लागीं ते विचारताय, तूं खंयचो, तुजें काम कितें, तूं खंयच्या राष्ट्राचो, तूं खंयचे पोरशेंतलो. आनी तो सांगता, हांव हिब्रू. दर्या आनी सुकी जमीन केला त्या देवाच्या, स्वर्गीच्या देवाची हांव पुजा करता. आनी ते भियेले. आनी ते म्हणटात, आमी आतां कितें करूंक जाय, थंड जावंक आमी कितें करूंक जाय. जोनास प्रधान सांगलें, ही खास म्हाका लागून आयल्या म्हणटकच तुमी काडात आनी म्हाका दर्यान उडयात. आनी ते काडटात आनी ताका दर्यान उडयतात. आनी देव व्हडली मासली धाडटा आनी ती मासली जोनासाक आपल्या पोटान गिळटा. 3 दीस 3 राती तो पोटान उरता आनी थंयसर ताच्या पोटान रावन तो मागणें करता, देवाक मागणें करता. आनी देव तशें मागणें आयकता आनी मासलेक तो हुकूम घालून देव ती मासली ताका हुकून तोडीक उडयता. आनी मागीर देव ताका दुसरे फावटी धाडटा, जोनासा लागीं उलयता, दुसरे फावटी सांगता, वच आनी निनेवे शाराक, लोकांक निनेवेच्या शाराक सांग, लोकांक सांग. आनी तो वेतान सांगता, निनेवे शार जसो व्हडलें शार आसलें, भितर सरल्यार भायर सरोंक 3 दीस लागताले, भितर सरोंक भायर सरोंक 3 दीस लागताले. पूण जोनास त्या शारान भितर, शाराच्या पोटान भितर वचोंक ना. पूण तो खंय गेलो, मासळेच्या पोटान 3 दीस 3 राती खंय रावलो, मासळेच्या पोटान. ताणें खंय रावंक जाय आसले, ह्या शारान. देवान कितें सांगलें ताका, ह्या शारान तूं वच, ह्या शारान तूं वच आनी निनेवेच्या लोकांक तूं परगट कर की तुमचो नाश जातलो, तुमचें खोटेपण वयर सर्गाक चडलां. पूण तो ह्या निनेवेच्या लोकांच्या शारान वचूंक जाय, कित्याक 1 दीस भितर सरल्यार 3 दीस भायर सरोंक लागताले. म्हणजे 3 दीस ताणें ह्या निनेवेच्या शारान लोकांक परगटूंक जाल्लें उतर. पूण तो भियोन खंय गेलो, तारसुसा वचून गेलो. देवान कितें केलें, ताका 3 दीस 3 राती कितें केलें, मासळेच्या पोटान दवरलो. देवाचें काम ताणें करूंक ना, मासळेच्या पोटान दवरलो. अशें जायते हाचेर आनी जायते आसा, जायते जोनास प्रवादीच्या पुस्तकांत जायते भाशेन आसा, जायते आसा, जायते सांगूंक जाता, जायते आसा. ते सगळे सांगूंक वचना, हांव सांगूंक सोदता तितल्यान. मागीर ताणें परगट केलें. मागीर कितें जालें थंयसर ताणें परगटलें आनी लोकांन देवाचें उतर ताचें मानून घेतलें. देवाचें उतर मानून घेतलें लोकांन. आनी कितें केलें, एक उपास परगट केलो. सगळ्या लोकांनी उपास परगट केलो.
आणि ही खबर राजाच्या कानार पडली. ही खबर राजाच्या कानार राजा 3 वर्सांना वेलो देवलो आणि ताणे आपल्या आंगार सागा फोटे घाले आणि गोबराचेर बसून ताणे प्राचित केले, रोधवाने केले. आणि ताच्या हुकुमा प्रमाणे सगळे ताच्या मोठ्या मनशांक ताणे सांगून, ताच्या राजपालाच्या मनशांक सांगून सगळो हो हुकूम सगळ्याक निनेवेच्या शाराक परगट केलो आणि सगळ्यांक अशें करूंक फरमायले. वडांक तशें ल्हानांक सगळ्या मोठ्या बारीक मनशांक कोणाकूच, जनावरांक लेगून, जनावरांक, शेळयांक, बैलांक कोणाकूच कितें कांयच साकूंक न्हय, न्हय खावूंक न्हय, न्हय म्हूण उदक पासून पिवूंक दिवचें न्हय म्हूण ओ ताणें परगट फरमायली, परगट केले आख्ख्या निनेवेच्या लोकांक आनी सांगलें तुमचे पातक सोडून दियात, तुमचे जबरदस्त कर्तुबां सोडून दियात आणि हे वरवीं आमकां गोडेक देव बक्षितलो आनी आमकां हातूंतलो नुस्त्यांतली सालवार करतलो. आणि ह्या अख्ख्या निनेवेच्या लोकांनी हे केले आणि देवान ताका बक्षिली. कसलो उपास ताणें केलो पळयात. आयज आमचे वडील जावं, आमचे आयज कितें म्हणटात पाद्री, याज्ञीक जावं पाद्री कितें शर्मा सांगतात, जायते शर्मा उपास कित्याक करूंक जाय, उपास कित्याक करूंक जाय काय म्हणटात. कोण करता ताचे पासून हें कित्याक करूंक जाय, तें कित्याक करूंक जाय, हें सोडूंक जाय, तें कित्याक सोडूंक जाय अशें म्हणटात. कित्याक करूंक जाय काय म्हणटा, जेवणूच सोडूंक जाय उपास काय म्हणटात. होय, जेवण सोडूंकूच जाय. राजान आपलेसून असं देवलो साका फोटे घातले, गोबराचे बसून ताणे प्राचित केले. पातकाचे बोक्स म्हणतो राजा असतो तोरी असताना एके पोरचेक करूंक दिले. पातकाचे बोक्सडे मागूंक जाय, दुःख धरूंक जाय, रुदन करूंक जाय. पातकाचे लोक त्या कितें करतालो, गोबर घेतालो आपल्या माथ्यार घालतालो, गोबर आपल्या माथ्यार घालतालो, साका फोटे घालून आपल्या माथ्यार करतालो, दिमे रावतालो, प्राचित करतालो, होडे चढायतालो, बोब मारतालो आणि सांगतालो देवा जाय काकूच मागतालो, बोक्सणे मागतालो आणि बोक्सणे मागून निनेवेच्या लोकांक तांकां देवान बक्षिली. आयज म्हणटा आमी उपास कित्याक करूंक जाय, उपास केल्यार कितें मेळटा, जेवणूच उपास सोडपाचे. वय जेवण सोडूंक जाय, प्राचित करूंक जाय, पातकाचे दूख धरूंक जाय. आयज आमचे वडील आमकां शिकोवचे नात, उपास करूंक कोणाकूच नाका. एक उपास बेश्टे वेता सिंबलायज करपाक, बेश्टे दाखोवन कशें दाखोवंक बुधवाराच्या शिकीच्या बुधवारा वयतात आनी क्रॉस करता, असो फ्रीज काडटा, जालें खरेंच मान भितर सरले कोसळी वांटोंक. हे खुर्साचे तुजें कितें जाता, तुजे पातक बोगसतले म्हणून चिंत्ताय, तुझ्या पातकाची दूख धरल्याय, तुझ्या पातकाचो निश्चय केलाय, रुदन केलाय, रडलाय, तू बोगसडे मागलाय, काकूत मागले देवाची ना, बेश्टो गेलाय, पहिले कुठे रंग बुसून आयलाय, ताच्या पहिले कांदोळ आसता, कुठे रंग बुसताय वचून थंयसर आनी मागीर येवन तू शीक लायताय. खोड्यापणान बोललेल्या मनशानो तुमचें जिवीत बदलूंक जाय, जिविताचे कन्न बदलूंक जाय, जिविताची चाल बदलूंक जाय. आणि हे करता उपास करूंक कित्याक जाय काय म्हणटा, जेवण कित्याक सोडूंक जाय, उपास आनी मागणे करूंकूच जाय. मनशान उपास आनी मागणे दडवण करूंक जाय, प्राचित करूंक जाय. आमी म्हणटात, आमी सांगतात उपास करूंक नाका, उपास जेवण सोडल्यार जाता. मनशान म्हणूंक जाय एक एक करून, आयज हे सोडल्यार मागीर आनी केन्ना तें सोडूंक जाय, आनी हें सोडूंक जाय, तें सोडूंक जाय, एक एक सुट्ट अशें सुट्टलें दिसता तुमकां. ना मोगाच्या भाव भयणीनो, उपासाचो म्हत्व तुम्ही नकत, मागण्याचो पावर तुम्ही नकत देखून अशें तुम्ही उलयता. उपास आनी मागणे मनशाक घट करता, शक्तिवंत करता, पातकाचो भायर सरूंक आदार करता. उपास आनी मागणे देवाक मानवता आनी ह्या मानवाला म्हणटकच तुझे भितरले जे सैम आसा ते आपुणूच बदलता. तू हांव हें सगळं सोडटलो, हांव तें सोडटलो, एक एक वर्स करून सोडटलो, ते सांगतात मग तूं तांचें आयकता. कोण तुका सारकें सांगचें ना, कोणाकूच करूंक नाका उपास मागणे. आयज कित्याक करूंक जाय उपास, कितें जाता, कितें जेवण सोडल्यार कितें जाता तुमकां खबर ना. कळत आनी पळयात,
कोरात उपास आणि पोळ्या 40 दीस करात. कितल्या दिसाला तुमच्या लायक कोरात 40 दीस उपास करूंक जाय म्हणून हांव सांगना. हांव सांगूंक सोदता उपासाचे विशीं जायते आसा म्हजे उपास. देवान म्हाका दाखयला उपास हांवें कशे भाशेन कितें केला न्हू तो आमकां देवाचो हुकूम आसा जाल्यार सांगतलो तुमकां. उपास हांव कसो हांवें केला तो आनी करूंक जाय तो. उपासाचे कितें जाता ते उपास आनी मागण्या बरोबर मनशान करूंकूच जाय. मनशाचें जिवीत तूं सोडून गेला म्हणून तुज्यान सोडून कांय जावचें ना. एक एक वस्तू सोडून चिंतताय तुज्यान जावचें ना. मनशाचें सोडटलो जाल्यार मनशाचें जिवीत बदलोंक जाय. आनी उपास हे मागणे तुका आदार दिता. उपास आनी मागणे तुजे देवाक पावता आनी देव तुका आदार दिता आनी तूं आपलें जिवीत भितरल्या बदलता. तुजें जिवीत बदलता तुजे कोडण्यो बदलता. तुजो स्वभाव बदलता. तुजे पातकी सैम पयस वता आनी तूं पवित्रपणान भरता. हे उपास आनी मागण्या विशीं घडटा आनी तुमी म्हणटा उपास कित्याक करूंक जाय. कित्याक करूंक जाय उपास. कित्याक खावंक चिकन खावंक कित्याक गोबर घालूंक जाय. सिंबलायज गोबर बेस्ट लायलो म्हणून तकलेक जायना तो गोबर माथ्यार घालताली लोक. प्राचीत कोता रुदल कोता बोळ माथ्यार हॉटे चडयताली करताली ती प्राचीत करताली ती बोगसण्या मागताली दूख दोताली बातकाची. बेस्टच गोबर लायलो म्हणून ते जायना. दूख धरूंक जाय बातकाची दूख धरूंक जाय बोगसण्या मागूंक जाय देवताय पळत येवंक जाय. उपास मागणे आदार दिता तुका. साखर फोटे कितें घालप. साखर फोटे कित्याक तो राजा पासून निनेवेचो कित्याक साकाचेर फाका फोटे घालून गोबराचेर वचून बसलो. कित्याक लोक आपल्या गोबर घालो पिसो घाला म्हणून. कित्याक दिसता तुमकां तो लोक पिसो गोबर घालता आपल्याचे भाशेन. आमी गोबर घाल म्हणलें. आतां देवान गोबर घाल म्हटलो आमकां आमी प्राचीत कर म्हणलें. गोबर आमच्या माथ्यार आमी रोखयतली. दिसता आमी आमच्या माथ्यार गोबर असो घालतली. हे साखर फोटे साकाचे न्हेसोन आमी न्हेसतली आयज न्हेसतली ना. आमी मोत जाल्यार पासून न्हेसची ना. कित्याक साखर फोट्यान गोबर म्हणजे कितें. साखर फोटेस घालप म्हणजे आंगाक सगळे बरे बरे ते राजान पासून बरे बरे आंगाल राजा कसले न्हेसता. बरी बरी वस्त्रां न्हेसता. राजमहलान कसली न्हेसता तो न्हेसोन काडटा साखर फोटे घालता. राजा पासून जाल्यार कितें दाखयता. साखर फोटे घालप कितें दाखयता. साखर फोटे घालप सारकें दाखयता एक खालतिकाय देवा मुखार. लांदविकाय खालतिकाय लांदविकाय देवा मुखार तूं खालतो जाताय. गोबर तुजे माथ्यार घालता दिमे तूं पडटाय देवाक उलो मारताय. तूं देवाक खालती जाताय. खालतिकाय आसूंक जाय मनशाक. लांदविकाय आसूंक जाय. ही खालतिकाय ही लांदविकाय मनशा सगळे आयज दिसना. आयज व्हडपण गोर आमी घेवन भोंवता. कित्याक आमचे भितर मागणे ना. उपास आमी करूंक सोदिना. उपास आनी मागणे बरोबर आमी केले जाल्यार आमचें जिवीत बदलता. खरेपण आमचें पयस जाता. पातकी सैम आमचें पयस जाता आनी देवा थंय आमी एक जाता. प्राचीत दूख धरप म्हणजे आमी देवा थंय परत येवप बोगसण्या मागून आनी देव आमकां कितें करता बोगशिता. नवें जिवीत दिता. कितें जाय साखर फोटे खालतिकाय दाखोवप. माथ्यार गोबर पडोवन दिबेर पडप. लांदविकाय देवा मुखार आमी ल्हान जावंक जाय. दूख धरूंक जाय पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय आनी देव आमकां बोगशिता. हे निनेवेच्या लोकांक बोगशिले. तांचेर खासदारचो ताचो नाश जावचो आसलो देवान बदलले. तांचे जिवीत नाश जावचो आसलो तांकां सांबाळले राखले. कितें केलें नश्ट हाडूंक ना. इस्रायलाची ती कोण आसली दुस्मनां आसली. तरी आसतना दुस्मनांक पासून देवान कितें केलें नश्ट धाडूंक ना. तांचेर नश्ट हाडूंक ना. तांकां सालवार केली. उगडास तोरात देवाचो मोग उगडास तोरात सालवार केली. जेन्ना आमी ल्हान जाता खालती जाता आमचे दिमेर येता देवा थंय ल्हान जावन खालती जावन दिमेर पडटा. आमचेर गोबर कसो साखर फोटे आमी घालता म्हणजे लांदविकाय आनी खालती कोण आमी आपणायता. देवा मुखार ल्हान जाता तेन्ना आमी सालवार जाता. तेन्ना देव आमकां सालवार करता. खालतिकाय लांदविकाय गोबर घालून कितें तें लांदविकाय देवाशी परत येवप.
खरेंच म्हणल्यार कितें, खरेंच म्हणल्यार कितें, माथ्या तूं गोबो लायलो येयलो हांव खरेंच भितर सरला बस आमास खायना रे, इतलेंच ना तेचेर. तुमकां ती खबर ना, आमकां ती खबर ना, आमी ताचे बारीकसाण करिना, आमी बारीकसाण धरिना ताचेर. आमकां फकत चाल जाल्ली आसा, आमकां चाल जाल्ली आसा. चाल कसली चाल, कितें धोरण आमचें आमकां खबर ना, कितें शिकयतात आमकां खबर ना, आमी कितें शिकतात आमकां खबर ना, खंयचे वाट आमी धरले आमकां खबर ना, खंयच्या वाटेन आमी चलता आमकां खबर ना, कोणाकूच खबर ना, आमकां शिकयतल्या मनशांक खबर ना ही कितें चल्लां. देखून उपास मागणें गरजेचें मनशाच्या जिवितांत, मनशाचें जिवीत बदलो आनी तें देवाक मानवता. म्हज्या उपासा विशीं हांव तुमकां गोव्याकी दितलो. देवाचो हुकूम आसा, कित्याक उपास परगट सभे माजार परगट करप एक हें न्हय, सारकें न्हय. पूण देवान सांगलां की जे उपास मागणे करता तेतूंत खूब तुजेच भितर कोणाक नसता करप. तें देवाच हांवें एक दीस चाललें अशें सांगूंक लोकांक, कितें लोक आतां उपास करपाचें सोडटा आनी कितें करता काय म्हूण परमिशन आसलें म्हाका सांगूंक. आतां मुखार फुडें हांव पळयतलो उपास हांवें कसो केलो तो तुमकां हांव दाखयतलो, सांगतलो उपासा विशीं कितें घडटा तें जाणा. आख्ख्या पवित्र पुस्तकां आमकां उपासा विशीं जायते मेळटा. दानियेलान उपास केलो, जायते पवित्र पुस्तकां जायते मेळटा. सकाळ फुडें गोबराची खबर मेळटा. गोबर म्हणजे कितें, गोबर घालून शेण गोबर घालून धूल आनी माती आमी उगडास करता, तो आमकां घालता. मनशा तूं धूल आनी माती तूं धुल्लें जाल्यार तूं एक दीस तूं धुलेन परत वेतलोय. आमी देवा मुखार उगडास धरूंक जाय. मनशा आमी मनशा गर्वान बोलया, मनशा उगडास देवा मुखार आमी धूल आनी माती. एक हालतिका आसूंक जाय, ल्हानविका आसूंक जाय. देवा मुखार आमी धूल आनी माती, गोबर धूल आनी माती, कांयच ना. जमनींतली आयली मातयेंतली आयली मातयेन आमी वेतली. कितें वेतली मातयेन घेवन, कूड मातयेन वेतली, कुस्सो झाडांनी किडे पडोन वेतली कूड. पूण आत्मो जो देवान तुमचे भितर आमचे भितर घातलेलो तसो आत्मो देव मागतलो, ताका हिशोब दिवचो पडटलो. तेन्ना कितें करतली. देखून हांव कितें सांगता, पवित्र पुस्तक कितें सांगता, हेजें आसा जें सांगलां तुका. आनी कितें आसा प्रॉब्लेम, कितें आसा तें सांगता. आतां जोनास निनेवे शाराक देवान साल्वार केली. ओके, जोनास आतां प्रवादीत चिडलो, रागार बरीच जालो देवाचे, रागा बरीच जालो तो, ताका राग आयलो आनी देवाक सांगूंक लागलो म्हाका तूं, देवान विचारलें ताका तूं कित्याक रागार जाताय, तूं कित्याक रागार जाताय. तो म्हणटा म्हाका रागार जावपाचें कारण आसा, आनी म्हणटा कित्याक, म्हाका ह्या संवसार रावूं नाका. कित्याक, ताणें निनेवे शाराक साल्वार केल्या म्हणून. म्हाका मेल्या उदीक बरो अशें म्हणटा तो. देव म्हणटा इतलो तूं रागार कितें जाताय. आनी देव मागीर ताका समजायता. कसो समजता जाणा, तो रागाच्या भानान मागीर कितें करता, वेता थंयसर त्या गांवचो दुसरे वाटेन वेता आनी एक थंयसर खोपटी बांदता. एक थंयसर कितें करता, खोपटी बांदता. ओके, खोपटी बांदता. ते खोपटेन तो रावन पयसच्यान तो पळयता. कितें पळयता, देव निनेवेच्या लोकांक कितें करता, तो भस्म करता साल्यार करता काय म्हणटा न्हू, तो पयस जावन तो पळयता. थंयसर तो लोकांक पळोवंक सोदता तेन्ना ताका वत लागता. आनी देव कितें करता, ताका सावळी घालूंक एक हँडलाचें झाड उत्पन्न करचें, वयर सरचें करता. थंयसर हँडलाचें झाड थंयसर वयर सोडटा आनी तें हँडलाचें झाड ताका सावळी घालता. तो खुशाल जाता, सुस्त जाता, ताका सावळी मेळ्ळी. वता नासलो तो करपतालो थंयसर, खुशाल जाता. मागीर कितें करता देव, मागीर हँडलाच्या झाडाक एक रोंटो कीड लाग अशें करता. तें झाड मागीर सुकता, मरता तें झाड. आतां सावळी मेळना ताका. तो आनीक ताका सारको वतान तो भाजूंक लागलो. वत ताचेर पडले, ताका सारकी तकली घुंवड आयली, सारकी झिंट मारली, घुंवड आयिल्ले भशेन तो सगळो सोकलाक पडला. झिंट मारली, घुंवड कशी आयली, सोकलाक पडलो. आनी तो सारकी अशें जालें ताका, सारकें घुंवड आयलें ताका. म्हण आमी घुंवड आयलें सकयल पडटा, चक्कर येना, ते भाशेन ताका जालें. आतां देवाच्या रागार जाता, हांव मेल्यार अदीक बरो आसलेलो, म्हाका मरूंक, तेच पत्तून तो सांगता. आनी देव ताका सांगता, तूं रागार कित्याक जाताय. आनी तो सांगता, म्हाका रागार जावंक कारण आसा, हांव मेल्यार अदीक बरें अशें म्हणटा. देव ताका विचार करता, हँडलाच्या झाडाक लागून तुका काळजी आसा, हँडलाच्या झाडाची काळजी आसा, तुका दूख जाता.
हे हँडलाचे झाड तुवें रोयिल्लें ना, तुवें ताका कोस्ट केल्या वाडयला कितें केला ना, भितर वयर चडले आनी ते थंयसर मेले. ह्या ताची तुवें काळजी करूंक, तुवें तेका रोवंक जाय, वाडोवंक जाय. त्या मदीं आयलें आनी तें गेलें. जाल्यार इतली तुका ताची काळजी आसा जाल्यार म्हाका ह्या लोकांची काळजी आसूंक फावना? 120,000 लोक थंयसर, 120,000 लोक आसा थंयसर, ह्या लोकांची म्हाका काळजी ना? तुका ह्या हँडलाच्या झाडाची काळजी आसा, ह्या लोकांची म्हाका काळजी ना काय म्हूण देव ताका विचारता. देव कितें करता? आपल्या दुस्मानाक पासून बक्षिता. देव जावं आसा सगळ्या राष्ट्राचो बापूय. देव जावं आसा ही सगळी रचना जावं आसा देवाची. ही सगळी रचना देवान रचल्या, पूण आमी आमकांच देव करून दुसऱ्याक घेतलेले आसात आनी देवाक सोडून गेले आसा इस्रायल परजे भाशेन. देव सगळ्यांक बक्षिता. देवाक जाय परतून आपल्याशी आयलोली. तुम्ही चूक केल्या, तुम्ही पातळ केला, परतून यो, बक्षणे माग म्हणजे हांव तुका बक्षिता. तुवें सोडून तूं म्हाका सोडून दुसऱ्या कुड्या देवाक बसलाय, परतून या म्हज्याशी, हांव तुका बक्षिता. तुवें चूक केल्याय, पातळ केलाय, कसली वयच आमी तेन्नाच फ्रेश एक चूक करता. गोंयकारां पळयता, आमच्या गोंयान कार्निवाल करता. 3-4 दीस त्या कार्निवालाचे खेळ सगळे कितें सगळें ते एक जावन आसा देंवसार सोयत्यांची पुजा. तिचे हांव व्हिडिओ करतलो मागीर. देंवसार सोयत्यांची पुजा, ती सारकी देंवसार सोयत्यांची पुजा. ती 3-4 दिसांची पुजा आमी करता. देंवसाराक तेल घालता, तेल लायता, आपल्या गळ्याक लायता, घुंवता भोंवता, कितें करता. ती खोट्या देवाची देंवसार सोयत्यांची पुजा ती करता आनी रोखड्याच दुसऱ्या दिसा आमी शीक लावून घेता. गरजेन येता त्या पातकाचे तुम्ही बक्षणे मागता, परतून तेच पातळ तुम्ही करता. बक्षणे मागूंक जाय. देव म्हणटा यो पळोवच, पूण कितें करूंक? बक्षणे मागूंक, कितें करूंक? प्राचित करूंक. दूख धरा तुमच्या फातकांचे आनी सोडात ते. पूण तुमी सोडिना. सोडले जाल्यार आमकां बक्षिता. अशें निनेवेच्या लोकांक बक्षिल्ली, सालवार केली. पूण आमी गरजेन येता फकत शीक लावंक येता, बस इतलेंच करूंक येता. आमी फकत दाखयता आमी खरेजमान आसा. आमी फकत नांवाची क्रिस्तांवां दाखयता, फकत आमी जेजूचे फाटलावदारां. आमी सांगता मोगाच्या भावान आमी नांवाची क्रिस्तांवां, नांवाची क्रिस्तांवां. जी कोण मनशां कार्निवाल करून बसून दुसऱ्या दिसाक थंय गरजेन येता शीक लावूंक, ती खोटी मनशां, ती खोटेपणान बोललेली मनशां. तूं खरोच देवाचो मोग करताय जाल्यार हे खोटेपण जे तुमी करताय कार्निवाल सोडून दियात आनी मागीर येवन गोबोल लायात. दूख धरात, बक्षणे मागा, देव बक्षितलो. प्राचीत हे करूंक जाय, मागणे उपास आमी करूंक जाय. आमचे जीत बदलतात जाल्यार देव आमकां बक्षितलो, आमकां सालवार करतले. असले आमी पातकांची येता जाल्यार. जीसस नेम, आमेन.